हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक धपको. म्हादय अभयारण्य लागसारचो वाठार 3 म्हयन्यां भितर व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करचो म्हूण ऑर. सरकाराची सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी. हायकोर्टाच्या व्याघ्र क्षेत्र वाठाराच्या आदेशाचेर मंत्री विश्वजीत राणेची मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा. कोर्टाच्या आदेशाचो आदर मात ऑर रद्द करूंक सगळे पर्याय तपासतले. केंद्राकडूनय वतले. विश्वजीत उलयलो. कळसा भांडुरा प्रकल्पाक कर्नाटकाच्या डीपीआराक मेळिल्ली मान्यताय फाटीं घेवंक लावंक सरकारान कितें केलें? प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो दाखलो दिवन विजयाचो अधिवेशनात प्रश्न. मुख्यमंत्र्यान जाप धुकल्ली. वाराणसी कोर्टाच्या ऑर्देप्रमाण ज्ञानव्यापी मशिदीचो ASI सर्वे. मोठो सुरक्षा बंदोबस्त. 4 ऑगस्ट मेरेन रिपोर्ट. तेवटेन मुस्लिमांच्या याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टाचो सर्वेक 2 दीस स्टे. सरकार स्क्रॅपयार्ड माफिया फाटल्यान. काँग्रेसीचो आरोप. सरकार म्हणटा 380 स्क्रॅपयार्ड चडशे बेकायदेशीर. 3 म्हयन्यांत स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी. IDC सोदता सुवात. कुसक्या तांदळाच्या प्रकरणात नागरी पुरवण अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करात. विजय मागता. मुख्यमंत्री म्हणटात चौकशी जातकीच ॲक्शन. रवी म्हणटात 57 पोतयोच पेड्ड्यात. ₹490 शेतकऱ्यांक सबसिडी ना. केंद्र दिता GDPचे 2% सबसिडी. गोंय सरकाराची 0.064% विजयान काढले आकडे. मुख्यमंत्री म्हणटात शेतकऱ्यांचे अर्ज उसरा आयले. 15 ऑगस्ट मेरेन क्लियर. गोंयभर उटंगार चालूच पावलो. 86 इंचार 26% मायज. पेडण्या कडशी वाळाक बुट्टी. फामिलीचो 8 दीस संपर्क तुटलो. पारोडा पूल उदकापना. कुशावते मार्गार. उटंगाराचो लायटीच्या खात्याक फटको. गोवा प्रोफेशनल लीगात 3 टीमींची डायरेक्ट एंट्री. पॅक्स ऑफ नागवा आणि जिनो स्पोर्ट्स क्लब अंदूच्या एडिशनात खेळटले. फुडल्या एडिशनात दत्तराज साळगांवकाराची टीमीची एंट्री. उसगांव गांजे पंचायतीन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय स्किमी सकयल कोयर एकठांय करून घेतल्यो 3 रिक्षा स्क्रॅपयार्डात खातात धुल्लो. म्हयन्याक 31,000 दिवन पंचायत वापरता भाड्याची रिक्षा. पंचान केलो इश्यू. देशात कोविडाचे नवे केसी 47. ॲक्टिव्ह केसी 1464. मणिपुरातल्या हिंसाचाराचेर प्रधानमंत्र्यांची जाप जाय म्हणून विरोधी खासदारांची मागणी. बोवाळ चालूच. खासदारांचो गोंधळ. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज स्थगीत. पुराय पावसाळी अधिवेशना खातीर आपाचो राज्यसभा खासदार संजय सिंग निलंबित. मणिपूर प्रश्नाचेर निशेध करतना सभापतीच्या आदेशाचो परत भंग म्हणून निलंबित. ₹30 सप्टेंबरा उपरांत 2000 रुपया एक्सचेंज करपाची मुदत वाडोवपाचो सरकाराचो विचार ना. सरकारान लोकसभेत केले क्लियर. राजस्थानाचो काँग्रेसीचो आमदार राजेंद्र गुडाक विधानसभेतल्यान मार्शलांनी काढलो भायर. स्वताच्याच सरकाराचेर टिका करता. अधिवेशनात बोवाळ घालता म्हूण भायर. म्हादय तंटा लवादाची मुदत आनीक 1 वर्सान वाडयली. फुडल्या म्हयन्यांत लवादाची मुदत सोंपपाची. 24 ऑगस्ट 2024 मेरेन तांकां मुदत वाड. कोरियन नागरिकाक पावती नासतना 5,000 रुपया तालाव दिलो म्हूण दिल्ली ट्रॅफिक पुलीस सस्पेंड. व्हिडिओ व्हायरल जातात ॲक्शन. सप्टेंबरात चीनात जावपा आशिल्ले आशियाई गेम्सात पयलेच खेपे भारतीय बायलांचो सॉफ्टबॉल पंगड वांटेकार. नेमान वांटो घेता म्हूण भारताक सॉफ्टबॉल आशियान दिली वायल्ड कार्ड एंट्री. एलन मस्कान ट्विटराचे केले रिब्रँड. एक्स हे नवे चिन्ह. निळ्या शेवण्यांचे सुवातेर एक्स.
शेअर मार्केटात फ्लॅट कामकाज. निफ्टी 19,677 जाल्यार सेन्सेक्स 66,382 चे ट्रेड.